पास्कांचो काळ तिसरे सातोळे सोनवार। जुवावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 वळी 60 ते 69। जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हटलें, तो सांगता ते कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत। हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचीच अस्तोकी जाणा जावन जेजून तांकां म्हटलें, हे मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटना तुमी देखशात जाल्यार ओत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना। तुमकां हांवें सांगल्यान ती उतरां ओत्मो आनी जिवीत, पूण तुमचे मदें विस्वास दवरिनान तसली कांय जाणां आसात। कोण कोण विस्वास दवरची नासली आनी कोण आपलो घात घेवचो आसलो ते जेजू पयलींच थावन जाणा आसलो। आनी ताणें म्हटलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना। ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण पाटी सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले। जेजून 12 जाणांक म्हटलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या? तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची, आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी सत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा। जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देवचार। जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता। नियाळ, म्हजें कितें? हांवूय जेजू सोरशिलो कोट सोरून पयस वचूंक सोदतां काय? आमचे मुखार 2 हेतू आसात, जेजूचेर पातयोन ताचो पाटलाव करूंक व हेरापरी जेजू सोरशिली पयस वचूंक। ह्या आधुनीक काळार व ह्या अतीर संवसारांत वेसल्यान आमच्या गिन्यानान हुशारकायेन आमचें गिन्यान वाडटा, तेन्ना आमी भावार्थान वाडचे बदलेक आमी भावार्थाच्या घुसपागोंदळाक सांपडटाव। तेन्ना खालतीकायेन देवाच्या सताक मान बागोवचे बदलेक आमच्या गोरवाची वाड जाता आनी आमी भावाक सोडून पयस वेताव। सासणीक जिविता कडसून देव पयस जाता आनी शेवटाक जिवीत निसंतपणाक पावूंक शकता। देव आमकां सदांच रावता देखून पेद्रू परी आमी उच्चारूंक फावो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या? तुजी उतरां सासणीक जिविताची।